की एके रिक्वेस्टेर भाई येवन हांगा सायड इन्स्पेक्शन केले आनी सगळे क्लियर करून सांगले. सडनली मिटींग आमी सरपंचाच्या हेचेर हें केल्ली की जॉयंट सायड इन्स्पेक्शन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट वॉटर डिपार्टमेंट आनी रोड्साचे तांकांय थँक्यू म्हणटा ते येवन आमचे खंय तरी भाईन सांगले प्रमाणे प्रॉब्लम कारण हे तुये मुर्मुस्ते हॉस्पिटल जंक्शन हे आहा आयज नवीन हॉस्पिटल जाला खंय तरी फाल्यां ब्लॉकेज जावंक काडना खंय तरी काय प्रॉब्लम जावंक काडना रोडाचो किंवा पाणयाचो किंवा केबलाचो हेचे खातीर आयज जॉयंट सायड इन्स्पेक्शन लायलेलें. आयज भाईन तांकांय खंय तरी गायडलायन करून सांगला की बेगींतल्या बेगीन खंय तरी गटराचे म्हणा नाका किंवा केबल हे बेगीन तुमी हें करून दिया म्हणून सांगलें. तूं सॅटिस्फाय आसा? ना त्या भशेन जर भाईन सांगल्या प्रमाणे जर तसं आसा न्हू जाल्यार आमी खरेंच आसा सॅटिस्फाय. आयची विजीट हांगा जो इशू आहा रस्त्याचो आहलो उदकाचो आहलो आनी इलेक्ट्रिसिटीची सो ताका लागून जॉयंट इन्स्पेक्शन सगळ्या डिपार्टमेंटा वांगडा आमचे सरपंच आहा सरपंचाक घेवन हांगासर तेणी रिक्वेस्ट केल्ली की हांगा सायड इन्स्पेक्शन जावचें सगळ्या डिपार्टमेंटाचें. सो सरपंचाच्या रिक्वेस्टाचेर हांगासर आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां. मेजर इश्यूज ड्रेन्स आहात परत ते क्रॉस ड्रेन्स आहात आनी इलेक्ट्रिसिटी अंडर केबलिंग चल्लां आनी ते अंडर केबलिंग चलता आसतना कितें कितें इश्यूज आहले ग्रिवियन्सीस कितें आहा ते ऑन द स्पॉट ते सांगूंक सोदताले. त्या प्रमाणे आमी तिनूय डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलां की जे जे डिमांड्स आहात सरपंचाचे हांगासर ह्या वॉर्डाचेर जे लोकांक डिफिकल्टीज फेस करचे पडटले इन फ्युचर ते खंय तरी एवॉयड जावचे खातीर तांकां प्रिकॉशन घेवपाक लायलां आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ऑलरेडी ओके म्हटलां. म्हणजे नेक्स्ट 8-10 दिसांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपलें काम करतले मागीर उरलेले आमचे रोड वायंडींग हॉट मिक्सिंग बाय मार्च एंड मेरेन ते कंप्लीट जातले. सो आमी पळयतात की हो मेन रोड जाल्लो आहा म्हणजे हॉस्पिटल हांगासर आसा तशेंच इलेक्ट्रॉनीक सिटी लागीं IDC आहा आनी तो पेडण्या जो मेन ऑफिसीस सगळ्या मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराचे ते कनेक्ट जाता आनी हो मेजर रोड आहा. सो ह्यो रोड इम्पॉर्टंट आहा आमच्या स्थानिकांक तशेंच भायले कोण येतात ते आनी पर्यटकांकूय कित्याक मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्याक ह्यो रोड व्हेरी नेसेसिटी आनी सगळे फॅसिलिटीज आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जावं वॉटर सप्लाय जावं किंवा PWD रोड जावं. सो त्या प्रमाणे सगळे डिपार्टमेंट्स हांगा येयलेले आनी तांकां ऑलरेडी कितें करपाचें तें सांगलां आनी तेंच्यांनी विदीन नो टायम ते कंप्लीट करता. म्हणजे ह्यो जो रस्तो आतांच केला आनी तो खणानय घालप चालू आसा हे सायडीन एकाद्री हांगासलो जो एक्सटेन्शनय करपाचें काम आसा ते केन्ना पर्यंत आनी कशा पद्दतीन मेन म्हटल्यार ह्यो रोड आमकां 30 MLD प्लांट केला उदकाचो. 30 MLD प्लांट आमी आमच्या मतदारसंघा खातीर हाडला. जे तुमी आयकता आसले की 2 वर्सां पयलीं कशें कितलींशींच वर्सां लोकांक त्रास जातालो आमच्या मांद्रे मतदारसंघात स्पेशली कोस्टल बेल्ट म्हणजे टुरिस्टीक एरिया ती आनी उदीक नेसेसिटी आनी उदकाचो 8-8 दीस म्हणजे 8-8 दीस सुद्दां उदीक मेळनासलें आनी व्हडलो इशू जातालो. आमदार जाल्या पासून हांवें फॉलोअप करून जितलें काम करपाचें तें केलें आनी तो 30 MLD प्लांट आयज हांगासर ऑलमोस्ट कंप्लिशना म्हळ्यार 90% कंप्लीट जाल्लो आहा. ह्यो 30 MLD प्लांट कित्याक लागून आमची एंटायर पेडणे तालुका 15 MLDचेर चलतालो खंय चांदेला आनी मागीर 15 MLD सुरवात केलो आनी तोय आतां कमेन्स केला म्हणजे 30 MLD आनी 30 MLDचेर आख्खे पेडणे तालुका चलता. आमची मांद्रे मतदारसंघाची रिक्वायरमेंट आहा 14.5 MLD. सो आमकां जर 50% जर जाय जाल्यार थंयच्यान चांदेलच्यान येता म्हणसर आमकां लोकांक सफर जावचें पडटलें. ताका लागून आयज आमी 30 MLD म्हणजे डबल जितके रिक्वायरमेंट तेचे डबल हाडला आनी ते डबल हाडल्या कारणान हांगासर कुया गांवांत आमी 30 MLD प्लांट ऑलमोस्ट कंप्लीट जाले आनी ती खणला तूं म्हणटा रोडाक ती पायपलायन घालपाक हाडल्या आनी ती पायपलायन आमकां आगरवाडे मेरेन व्हेले आमी जेणे करून मेन कनेक्शनचा पायपलायन ताका कनेक्ट करतले. तशेंच हांगाच्यान कोरगांवाच्यान हरमला म्हणजे कोरगांव ना आमची पंचायत न्हू पेडणे मतदारसंघाची पंचायत पूण जेन्ना आमची रिक्वायरमेंट आसता म्हणजे बारीक नोटीस करची तूं लायट उदीक आनी रस्ते मांद्रे मतदारसंघाक जाय तेन्ना पेडण्या कॉन्स्टिट्युन्सी व्हडलो सगळ्यान व्हडली विलेज आहा कोरगांव ती म्हाका कनेक्ट जाता. म्हणजे जे फॅसिलिटीज म्हाका जर मांद्र्यान व्हरपाक जाय ते कोरगांवच्यान व्हरचे पडटा आनी ते बेनिफीट सगळे कोरगांव गांवाकूय जाता. जेणे करून आतां उदकाची पायपलायन नी आहा ती कोरगांवच्यान पास जावन हरमला गेल्या हरमलच्यान केरी पालिया केरी मेरेन गेले. सो हे उदकाचो इशू आहा 30 MLD प्लांट आयज खरेंच खूब खुशी दिसता की उदकाचो इशू जो आहा जो मेजर प्रमाणे सॉल्व जातलो कित्याक आमची रिक्वायरमेंट सांगल्या प्रमाणे 14.5 MLD आहा. आमी 30 MLD प्लांट घातला
तुम्ही सजमो शकतात उदकाचो ह्याच्या फुडें मांद्रे मतदारसंघात प्रॉब्लेम जावंक ना, इन्क्लुडींग कोरगांव गांव पेडणे मतदारसंघाचो विलेज. सो हे बेनिफीट आनी आमच्या स्थानिकांक कोस्टल बेल्टीक स्पेशली रिलीफ मेळ्ळो आहा आनी ताका लागून हे रस्ते इतलो ते लोकांनी त्रास केला ताका लागून धन्यवाद म्हणटा.